हे सगळे हिस्टॉरिकली व्हॅल्युएबल सायट्सांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आनी ताजे खातीर तुका स्टाफ चड जाय. स्टाफ जर तुजे कडेन ना जाल्यार तुवें लोकल मनशांक बरोबर घेवन तें प्रोटेक्शन करचें पडटलें. हें जर तुवें फक्त तुज्याच मतदारसंघाचें न्ही पूण थंयच्या मतदारसंघांनी वचून थंयच्या लोकांक घेवन जर केलें म्हाका दिसता तूं फुडें पावूंक शकतलो. आतां हे प्रिजर्वेशनाचें उलयतना नेक्स्ट टायम गोइंग टू द कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही पयली पब्लीक लायब्ररी देशांतली. स्पीकर सर, मॅन्युस्क्रिप्ट्स अजून हातून आहा ऑफ 1537 AD ऑनवर्ड्स. ही सेंट्रल लायब्ररी पणजेची. आतां तूं म्हणटलो कितें, ही पयली सेंट्रल लायब्ररी आशिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाच्या अंडर, आतां जाली ती डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चराच्या अंडर. तूं म्हणटलो हें आर्किओलॉजी तुवें कित्याक हाडलें? हांवें मुद्दाम हाडलां. कित्याक हाडलां? बिकॉज ऑफ दीस मॅन्युस्क्रिप्ट्स. These 1537 AD manuscripts are हे आमचे दायज. स्पीकर सर, हे पुस्तकां मॅन्युस्क्रिप्ट डॉक्युमेंट जे आहा हे सारके फ्रेजायल जाल्ले आहा. हे कित्याक जाल्यार कित्याक सेंट्रल AC मोडला आनीक जे गेले 4 ते 5 वर्सां हें हांव तिसरें हांवें डिमांडाक हांगा हाडटा. हें आतां रेजोल्युशन म्हण हाडलां, हाजे पयलीं हांव डिमांडाक हाडटा. ती सेंट्रल AC कशीच रिपेर जायना. स्पीकर सर, थंय जर बसलो तूं ते सेंट्रल लायब्ररीन 20 मिनटां बसलो जाल्यार तूं अवनान बसलासो दिसता. तुका सारको यू गेट बेक्ड. आनी ताका उगडें कांय करूंक जायना. उगडें केलें जाल्यार भितरले डॉक्युमेंट्स बेड्यार जातले. सो सोल्युशन तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें केलें, एक ब्युरोक्रेटान सांगलें फॅन्स वील बी प्रोवायडेड म्हणून. स्पीकर सर, मातशें राव. 3 जाण आसा उलोवपाचें. मातशें राव, हे इम्पॉर्टंट इशू. 3 जाण आसा. ना 2 मिनटां राव, मातशें राव. हो इम्पॉर्टंट इशू. हो इशू आमच्या दायजाचो, हो सगळ्यांक लागता. आनी हांव शिकून आयला. तुम्ही एकट्याच उलयता काय हरकत ना ना. हांव शिकून आयला म्हणून म्हाका उलोवंक दिवचें. तशें म्हणना. हांव तुमकां ओपोज करूंक बसूंक ना. पूण मातशें पासियन्स घेया. स्पीकर सर, थंय तें जालां अवन. तुमचें एक ब्युरोक्रेटाचें सजेशन कितें आहा, फॅन लावचो म्हणून. फॅन लायल्यार ते पेपर पिंतले मरे. सादें. स्पीकर सर, आतां तूं फुडें वयर वच. मल्टीपर्पज हॉल आहा, कन्वेन्शन हें आहा आनी ऑफिसरांची ऑफिसां आहा, ती सगळीं AC चलता. पूण जंय सेंट्रल लायब्ररीन AC चलूंक जाय थंय ती AC चलना. सो यू कूड हॅव एक्चुअली ते सेंट्रल ACचो ते वेंट मातशें हें जर केलें जाल्यार तुका थंय AC पडटा आनी इट विल बी प्रिजर्वड. पूण 4 वर्सां जालीं फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन ही फायल पेंडींग आहा. 4 वर्सां. सो स्पीकर सर, हाजेर कितें तुवें करूंक जाय? तूं म्हणटलो कितें हें तुज्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर नाय. This is coming under art and culture. But take it under you. I am asking here that more power should be given to you. Speaker sir, अशें थंय एक फायर सेन्सर्स आशिल्ले. CCTVचेर दिसता की फायर सेन्सर चोरले आनी 5 जाण घेवन गेले. अरे फायर सेन्सरूच चोरून घेवन गेले, हें कितें? आनी दिसता ते हो इश्यू काडिल्लो हांवें स्पीकर सर लास्ट असेंब्लीन. आतां तें कितें जालां, फायर स्प्रिंकलर उजो जर लागलो सेंट्रल लायब्ररीक, जी पयली सेंट्रल लायब्ररी इंडियेची, जाल्यार थंय कितें तुमी वापरतात? वॉटर स्प्रिंकलर वापरतात. वॉटर स्प्रिंकलर वापरतले? Can you use a water sprinkler in a place which is going to once get wet, the whole books will get finished? So speaker sir, आनी एक कसलो तरी फायर रिटार्डंट सिस्टम बरो जो मॉडर्न आहा ताजेर तुवें चिंतचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव मागतां इतलें की डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी should oversee and protect all these monuments, all these manuscripts, and you are not getting the support of other departments like the police department, like the collectorates, like the village panchayats, and you are not getting the backing of state higher-ups to lay down the rules and to enforce the rules. कायदे केले पूण एन्फोर्समेंट जालो ना, कितें फायदो? सो स्पीकर सर, हाजे खातीर करप्ट प्रॅक्टिसीस जातात आनी ह्यो करप्ट प्रॅक्टिसीस जर वतल्यो जाल्यार ही हेरिटेज पॉलिसी जाय. आतां स्पीकर सर, युनेस्कोचें तुमी सगळ्यांनी आयकलां. युनेस्कोन एक जून 2008 एक फर्स्ट ऑपरेशनल डायरेक्टीव म्हणून एडॉप्ट केलो. हातून तांणी कितें म्हणलें की इनटेंजिबल हेरिटेज, आतां ती पळय जी दिसना, ही हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक 193 मेंबर कंट्रीजांक इंटरनॅशनल फायनान्शियल एसिस्टन्स आमी दिवपाक तयार आहा हें तांणी डिक्लेअर केलें. म्हळ्यार कितें, आज सरकारा कडेन जर पयशे ना, यू कॅन ऑलवेज गो टू युनेस्को एंड आस्क मनी. स्पीकर सर, युनेस्को जाय जाल्यार तुमी युनेस्को कडच्यान पयशे हाडूं येता. आनी इनटेंजिबल हेरिटेज म्हळ्यार कितें, आमचे फार्मींग मेथड्स, आमच्यो एग्रीकल्चरल टॅक्निक्स, आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स. पयलीं बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हूण तांचे खातीर
प्रोटेक्शन करपा खातीर पॉलिसी केल्ली. सो स्पीकर सर, आमची कोंकणी भाशा, डिफरंट डायलेक्ट्स, दीस इज ऑल्सो आवर इंटेंजिबल हेरिटेज, आवर लिबरेशन हिस्ट्री. तूं म्हणटा पळय खूब जाण लिबरेशन हिस्ट्री, पयलींचे प्री लिबरेशन हिस्ट्री, दॅट इज ऑल इंटेंजिबल हेरिटेज. ही तुवें जाय जाल्यार वचून युनेस्को कडच्यान प्रोटेक्शन घेवन युनेस्को कडच्यान फंडींग हाडूं येता. सो स्पीकर सर, एक हांव मागतां की आज कितें दिसता, आज दिसता की बिल्डिंग्यो पडटात. मडगांवां पयर अर्बन हेल्थ सेंटर कोसळ्ळ्यांनी कितें केलें, ब्लू कापत लायली. आतां ब्लू कापतूय गेली, आज पळोवपाक गेल्यार ब्लू कापत गेली, ब्लू कापत ना. मडगांव म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग, काम्र म्युन्सिपाल म्हणटे व्हडली बिल्डींग, थंय ब्लू कापत लायल्या. आरे ब्लू कापत म्हणटा कोणाचो सिंबल? ब्लू म्हणटा आमचो गोवा फॉरवर्ड सिंबल, तो नाका आमकां सिंबल. तूं कितें कर ते प्रिजर्व करपाक, कापोती लायता, ब्लू कापोती. कितें स्पीकर सर, हें दायज म्हणटा तें अशें करून आमी प्रोटेक्ट करतले. सो स्पीकर सर, हांव मागतां एक गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप म्हणून आहा, ताका खूब जाण तुमी मेळटात, हेता पंडीत बी ती, तिजे म्हऱ्यान हांव गेल्लो. ती कितें म्हणटा की इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज एंड सायट्स ऑफ हेरिटेज व्हॅल्यू दे मस्ट बी लिस्टेड. पणजे लिस्टेड जाल्ल्यो आहा. थंय एक द मॅप्ड हेरिटेज ऑफ पेंजीम म्हणून आहा, चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान बी करून दिल्लें तांकां. सो यू नो एवरी हिस्ट्री ऑफ एवरी हावस, की बाबा हें कितलें आहा, कितें आहा, सगळें आहा. स्पीकर सर, हें कशें जाता? देर आर नॉर्म्स लेड डावन बाय इंटाक. इंटाक म्हणल्यार इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. हे नॉर्म्स फॉलो करपाची गरज आहा. आनी अशें करून तुवें ह्यो प्रॉपर्टीज लिस्ट करूंक जाय. पूण लिस्ट करून जायना, रेग्युलेशन्स करूंक जाय. रेग्युलेशन्सूय करूंक जायना, यू हॅव टू मेक फॉलो देम. रेग्युलेशन्स केली आनी एक हेरिटेज बिल्डिंगाच्या सायडीन ग्लास बिल्डींग बांदली, कितें फायदो? काल तुमकां प्लॅनिंग मिनिस्टर सांगतालो BP1, BP2, BP2 कांय ना म्हणटा. श्री विजय सरजाय सोपयात. स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की आज पणजेचें रेग्युलेशन जालें, पणजे जी मॅप्ड हेरिटेज जाल्या. तुवें आतां म्हणलें की चांद्रा आसा, आसागांव आसा, मळ्यान आहा, जाल्यार होली स्पिरिटा कडेन आमचे फातोर्डान आहा, जंय आसा. म्हज्या वेळार हांवें एक हें केल्लें की चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक दिवचें म्हणून, की लेट देम मॅप द हेरिटेज. Yes. ते भशेन एक कॉन्क्रीट स्टेप घे आनी एक कॉन्क्रीट आमकां अश्युरन्स दी by when this heritage policy will be framed and how you will frame it. Thank you, Speaker. Sheikh.